आयची मिटींग आमचे जे फाटले मिटिंगेचे कितें आसलें तें वाचून दाखयलें. दुसरें म्हळ्यार आमचे न्यू प्रपोजल आनी आमकां गव्हर्मेंटान फंड्स दिला तो मातसो कमी दिला तेजेर एक डिस्कशन जालें. ते आमकां 3 करोड रुपया सँक्शन केल्यात तितूंत आमकां 1.5 करोड सद्या धाडला आनी 3 दिसांनी 1.5 करोड मेळटले म्हणून. डेव्हलपमेंट जर काम करता आसतना ते फंड्स एकदम कमी जाता. सगळे मेंबरान तें समजावन सांगलां जे बारीक बारीक कितें आसा तें काम करया. आनी दुसरे टायम आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी डिमांड करया. आनी दुसरें मागीर ज्यो आतां मेंबरांनी आमच्या आपले समस्या म्हणल्यार म्हणजे ज्यो आमदारां फेसिलिटी मेळटात त्यो जिल्हा पंचायती मेंबराक 50% तरी मेळच्यो एक डिमांड आसलेलो. आनी बाकीचे काही गोष्टी म्हणजे डेव्हलपमेंटा बद्दल प्रत्येक टायमाक सगळ्यांनी जिल्हा पावर आतां जिल्हा पावर म्हळ्यार कितें मेन म्हळ्यार पावर हो मेन पयसो आसपाक जाय. फंड्स आसलो जाल्यार तुका ऑटोमॅटीक पावर येता. फंड्स जर दिना आनी दुसरें म्हळ्यार जिल्हा पंचायती इनकम येवपाचें साधन कांय ना. खंयचीय संस्था आसता खंयची कितें आसता डिपार्टमेंट ताका इनकम आसता. फक्त एकच जिल्हा पंचायत आसा ताका एक पयशाचें इनकम ना. एक कोणाक आमकां सर्टिफिकेट दिवपा पडना आनी लोकांचें एक लिंक येना. फक्त आमी डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंटाच्या पयशांचेर आमी गांवांनी डेव्हलपमेंट करपाचो. म्हणून तेन्ना आमी सीएमा कडेन काल बी डिस्कशन केलें की पंचायत आसा पंचायत आनी जिल्हा पंचायत एक तरी पंचायतीच्यान आमकां एप्रुवल आमचे कडच्यान घेवचें. PWD कडच्यान घेतात तें जिल्हा पंचायती कडच्यान घेतल्यार एक लिंक येतलें आनी काम बरें जातलें.